माझे नाव लोकेश मडिवाड। हांव कारवारचो। हांगा 7 महिने झाले कामां केलो हांव। कसले काम करताय तूं? कसले काम करताय? ते बेकरी काम करतलो हांव। ते पांटे करता। हांव काल रात्री पाव विकून कलेक्शन करून येवपा टायमार एकलो इल्लो म्हाका धांडयलो। राव म्हटलें ते राव म्हटलें ते पयशे बसीन उलयलो। पयशे रागर म्हाका मारले आनी पयशे सगळे म्हाजे 15,000 वयर आसले ते सगळे घेवन म्हाका मारून गेलो तो। कितल्यांक गजाल जाली? ते 8 7:30 8 पयले। तूं घरा वयतालो? हय, घरा वयतालो। कसलो आसलो मनीस तो? ते मोठो असले, ते हेल्मेट घायले, ते शू घायले आनी हेल्मेट ग्लास ना ते हेल्मेटाक मोठो असले, जर्कीन घायले। कितें विचारलें ताणें तुका? म्हाका विचारले तूं सायडीक राव म्हटलें म्हाका। ओके हांव सायडीक वयता आसा म्हटलें। मागीर कोंच बेकरीचें म्हण विचारलें। कोंच बेकरी म्हाज्या फातरामधलें नांव सांगलें हांव। ओ सांगले रावले, म्हाका मारले, ते पयशे घेवन गेले। कितले पयशे म्हटले? 15,000 वयर आसता। सो आतां तुवें कंप्लेंट केल्या? हांव कंप्लेंट केलं, पोलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केलं। काल एक इन्सिडंट घडलें। आमचो गांवचो पोदेर जो पाव घेवन वयतालो तेन्ना ताका एक अकस्मात कोणें आडायलो। समवेर अरावंड 7:45 इन बिटवीन 7:45 and 8 आनी तेजे कडले ताका ID म्हणून मागली आनी तेजे कडल्यान ताका 2-3 थापटां मारून तेजे कडल्यान पयशे येयले। असली इन्सिडंटां आयज काल चालूच घडटात। फाटल्या दिसांनी दिसा उजवाडेचें घरूय फोडलेलें आमच्या मान्नेचें, तेचें आमी कंप्लेन दिला। कालचें आमी कंप्लेन दिला आनी मंगलसूत्र मारपाचें चालूच आहा। फाटल्या दिसांनी आमच्या बाजारानूय आमचे गाडी हाडून पयशे येयल्ले ते इन्सिडंट आहा जाल्लें। सो हांव मागतलो आसलो आमचे शोलेम आउटपोस्टा लागीं आनी आमच्या PI लागीं मातसो हेचेर लक्ष घालून मातशें पेट्रोलिंग वाडोवचें। हांगा शिवोली वाठारांत काल एक इन्सिडंट घडला। जे पोदेर सांजचे पाव विकतात तातूंतलो एक लोकेश मडिवाल हो भुरगो पाव विकून ताचें जें मंथली कलेक्शन आसा तें घेवन आपल्या परत बेकरीर वतालो आनी त्या वेळार कोण तरी आयलो आनी ताका थंय धमकायलो, आडायलो, ताची पर्स काडून घेतली, तातूंतले 15,000 घेवन तो फरार जाल्लो आसा। असले प्रकार हे आतां हालीं खूब वाडल्यात ह्या दिसांनी। फाटल्या दिसांनी एक घर फोडलें, ताचे पयलीं हांगा तर एक सॉफ्ट ड्रिंकवाल्याक आडोवन ताची गाडी आडोवन ताचे कडेन 70,000 घेवन पळ काडिल्लो। ही मंगळसूत्राय मारपाच्या प्रकारान वाड जाल्ली आसा। तेन्ना हे असले प्रकार पळोवन गांवच्या लोकां मदीं विशेश बायलां मदीं भिरांत निर्माण जाल्ली आसा आनी आतां तर पोदेरांकूय अशा लोकां पसून भिरांत आसा। मागता पुलिसेन दखल घेवन जाता तितले बेगीन ह्या भागांतली पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी अशे जे प्रकार आसा तांकां आळो घालचो असो लोकांची मागणी आसा। संतोष कोळेकर, गोमंतक।